खूप वर्षां पयलीं गाजलेली केस तुमकां खबर आसतली, सिरियल किलर आनी दुपट्टा किलर म्हणटा ताका मानन नायक हेजी. तो आतां 21 दिसां खातीर फॉलो पेरोलाचेर जेलींतल्यान भायर सरला. तो 21 दीस खंय रावतलो, 21 दीस कितें करतलो आनी तो 21 दिसाक भायर सरला खरो, मात भायर सरच्या पयलीं तेजी कोणी तरी श्युरिटी घेवंक जाय की तो भायर सरून कसले क्रायम करपाचो ना म्हणून. ती श्युरिटी कोणी घेतल्या हें तुमकां खबर आसा? पया प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. दुपट्टा किलर महानंद नायक 21 दीस फर्लोचेर भायर. ह्या 21 दिसांत ताचेर पुलिसांची बारीकसाणीन नजर. पोन्ने गोंया पुलीस स्टेशनांत तो हजेरी लावंक आयिल्लो तेन्ना ताचो नवो लूक दिसलो. जेलींत रावन ताचो लूक बदलला. ताका फर्लो कसो मेळ्ळो हो जाका ताका प्रश्न. कित्याक तर फर्लोचेर भायर येतलो जाल्यार कोण तरी श्युअरिटी रावचो पडटा. पोन्ने गोंयांत सेंट झेवियर अकॅडमी फॉर हँडिकॅप संस्था चलोवपी फादर मेवरीक फेर्नांडीस ताका पावलो. फादरान ताका फर्लो मेळोवन दितनाच ह्या 21 दिसांत ताच्या राबित्याची वेवस्थाय केल्या. महानंदाचो दिनक्रम सध्या चल्ला तो असो: सकाळीं 6 उठ्ठा, 8 च्या पाणी नाश्ता, उपरांत थंय मेस्तांचो हेल्पर जाता. दनपरां 1 जेवण, 2 ते 5 मेरेन परत मेस्कां. मेस बंद करपी तिगां बरोबर तो रावता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.